हे टॉपिक घेतले आज कृतज्ञ वैरा कसं हे टॉपिक अशा विषय की त्या विषयावर कितले भी चर्च केले कमी पडचे. परमपूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक यात्रात लेक्चर चालू करचे पहिला त्याने एक सेंटेन्स वाक्य सांगले तेव्हा खूप प्रभावित झाले मैगल हृदयाक. त्यांनी सांगले की ग्रॅटिट्यूड इज अ वे ऑफ लाईफ. म्हणजे आमगेल सत्ता आम्ही कसं कार्य करताची तातूंत हे कृतज्ञ भावना आमगेल सगळ्यां हृदयात उरका. तर ताजेवर हांव जर मनन करत आशिल्लो आणि अशी एक निष्कर्षवर आयल की कन्क्लुजन की हे खरेची म्हणजे आम्ही आमगेल जीवनात कोणे कसले केल्ले उरतले तांगेल प्रती आमगेल कृतज्ञ ना जाल्यार आमगेल्यानी बाकी कोणी मनशामध्ये काय फरक ना. एक लेक्चर हांव आयकल्ले आणि ते लेक्चर अशी म्हणच्या गेल्यार एकदम अशी दिसतली की कसं उलयता तो कसं शिकचे मेळटा अशें म्हण. पण ते लेक्चरात खूप अशी शिकचे सारखे असे आशिल्ले आणि ते तुमगेले बरोबर जरा थोडे शेअर करता. की एक प्रवचनात परमपूज्य राधानाथ स्वामी महाराजानं एक लेक्चर दिले प्रवचन आणि त्या प्रवचनात फक्त इतलेच सांगले आमकां की तुमक सगळ्याक गुत असवे की तुमगेल प्लेटार एक चपाती तुमगेल प्लेटार येवच्याक कितलो तुमगेल का तरी काम करताच ताची जाणीव आसवे तुमकां. एक ह्या प्लेटार ही एक चपाती तुमगेल प्लेटार पडच्याक संपूर्ण सृष्टी तुमगेल का तरी काम करता. कशी की सूर्यदेव आसा. सूर्यदेव जे खेतीत जमिनी वयर ताची स्पर्श जाले की पावस जमिनीर पडले की तर आम्ही तांचे तो किसान फार्मर शेतकरी ताण केले ते तांदूळ जमिनीत घाल्ले नंतर ते जमिनीवर ते झाड वयर येता तांदळाचे. म्हळ्यार दैवी शक्ती सूर्यदेव चंद्रदेव कडेर इंद्रदेव हे तांगेले कॉन्ट्रिब्युशन तांगेले सहभाग हे ना जाल्यार जमनीवर काहीच उत्पन्न जावचे ना जावचे शक्यच ना. अच्छा ते उरले नंतर जमिनीचे शेती करतले शेतकरीले तागेल ते प्रयास तागेल जे कसं करत पळय तो ताणे ते त्रास घेवचे ताण ते त्रास घेतले जाल्यार हे कसं जे खावच्याक मेळटा तांदूळ गंव ते आमकां मेळचे ना. म्हणजे हे दोगलोकांले कॉन्ट्रिब्युशन आमगेले जीवनात कितले आसा. ताजे नंतर थंयच्यान दुसरी शहरात धाडूच्या खातीर आमकां लॉरीची गरज पडटा ट्रान्सपोर्ट. ते ट्रान्सपोर्टा खातीर लॉरीची आवश्यकता म्हळ्यार की लॉरीच पेट्रोल डिझेल त्या डिझेलाक ते डिझेल इंडस्ट्री चालू जाली. तर डिझेल इंडस्ट्री ना जाल्यार आमकां ते डिझेल मेळना ते गाडी चलुच्याक. गाडी करच्या खातीर जे आयर्न इंडस्ट्री आसा लोखंडाची इंडस्ट्री लाकडाची इंडस्ट्री कडेर रोड करच्या खातीर रोड टार इंडस्ट्री आणि डांबर घालच्या खातीर रोड सम करच्याक तांच्या ट्रान्सपोर्ट हांग करच्या खातीर कोण तर व्यक्ती जाय ते तांदूळ तो आमगेल शहरात हाडच्याक.
हांग हाडल्यानंतर कडे होलसेल मार्केटात येता. तर होलसेल मार्केटाचे पुरा तांगेलचं सिस्टम ते पुरा तांकां हे काम करच्यात लागका पडता. तांगेल त्यानंतर होलसेल मार्केटच्या रिटेल मार्केटात येवच्या खातीर आनी परत एक सिस्टम तयार जाता. कडे आम्ही वचून त्यांच्यान रिटेल मार्केटावर विकत घेतली की आमकां ते दळण जावका ते गव्हाचे पीठ दळच्याक गव्हा पीठ दळच्या खातीर आमकां ते दळण करतात थंय वचून ताका मनशाक दिवका. ते घरा घेवन आयल की ताची चपाती करका. चपाती करच्या खातीर पीठ मळका पडता. पीठ मळले की चपाती केली की चपातीक ते तव्यार घालका पडता. मागीर तवाचे गॅस आयले थंय आणि ते गरम केल्यानंतर कडेर आमकां भोग लावची संधी मेळटा. ते भोग लावल्या नंतर कडे आमगेल्या प्लेटावर आयल की आम खावच्याक मेळटा. पण ते प्लेटार ते एक चपाती येवच्या खातीर हे पुरा जो सिस्टम आसा सृष्टीचे सिस्टम ते पुरा आमगेल सेवेत लागतात. हा तर आम्ही ह्या दृश्टीन विचार करच्या गेल्यार आम्ही कशी आमगेल कृष्ण भावना दास दास दासानु दास म्हणटात पळय तशीच हे उठलोक आमगेल दास दास दासानु दास जाले. म्हळ्यार हे सगळे लोकांले कॉन्ट्रिब्युशन सहकार्यान तांकां सहभाग ना जाल्यार आमकां एक चपाती आमगेल्या प्लेटार येवची जावची ना. आमकां कशें दिसता की अरे हांव रिक्षाक पयशे दिले म्हाका हांगच्यान म्हाका स्टेशनार पावूंक ताणें तेन्ना केन्ना हांव अशी घमंडी जाताची. अरे हांव तुका पयशे दिता न्ही चले म्हाका घेवन वच म्हण. एक विचार करा की रिक्षा ना जाल्यार कसं करता तुम्ही. एक यात्रा तशी जाल्ले घटना घडिले की सगळे यात्री लोकांक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर पंडालच्यान 2 किलोमीटर दूर तांकां निवास दिल्ले रावच्याक. लागीं काही जाग नाशिल्ले आणि रातची जाग आशिल्ले 2-2 किलोमीटर नंतर दूर. लोकांक येवच्याक वचच्याक रिक्षा घेवनच येवका पडटा आशिल्लें. आणि दनपारच्या वेळार खास करून जेवल्या नंतर जर आराम करच्या खातीर वचचें म्हळ्यार रुमांत आणि तो रिक्षा घेवन वचका पडटा आशिल्लें लोकांक. तर काय काय लोकांनी कसं केलें रिक्षावाल्यानं तांणी तांगेले प्राइस वाडयले. 20 रुपये 30 रुपयाच्या ऐवजी त्यांनी कसं केले 50 रुपये 60 रुपये चार्ज करच्या लागले त्यांनी तांगेले भाडे. तर एकल्यानं कंप्लेंट केले आप लोग हमको लूटते हो क्या करते हो आप लोग असं का. तर हांव ताका कशी विचारले हांव सांगलें पळय तो तर ताची डिमांड करतलेची डिमांड सप्लायच हे जमा न्हू. खंय डिमांड आसा ते वाडतलेची प्रायस. तर हांगा तुमगेले डिमांड आसा वचचे खातीर तांणी प्रायस वाडयले मोल वाडयले तांणी. पण दुसरी दृश्टीन पळोवचें गेल्यार तुम्ही ह्या पण विचार करा समजा एकही रिक्षा हांगा ना जाल्यार तुम्ही कसं करता आशिल्ले दनपारच्या वेळार. तुमकां हांगा चमकून वचका पडटलें. तुमगेल्या खिशांत 1000 रुपये असल्यार 2000 रुपये असल्यार बी ताचे फायदे कसो जातले तुमकां. रिक्षा ना जाल्यार तुमकां चमकून वचका पडटा आशिल्लें होय की नाही. तर कमीत कमी तांगेले प्रती आमकां कृतज्ञ तरी उरका की तांणी आमकां एटलिस्ट हांगच्यान कमी कमी आमगेल पंडालच्यान घरा तरी रूम पर्यंत घेवन वताची. रूम पर्यंत घेवन गेल्यार तुमकां रेस्ट बी मेळना. रेस्ट बी मेळना जाल्यार तुमगेली मनस्थिती कशी उरतली. तुम्ही कशी लेक्चर आयकतले व्यवस्थित. तशीच अशी पळोवचें गेल्यार ह्या दुनियांत आमी खंयची स्थितीत आसात पळय आजची आत्ताची परिस्थिती आमगेली आसने ताजी खातीर खूब लोकांले योगदान आसा आमगेल्या जिवनात. खूब लोकांक योगदान आसा. आमगेले आवय बापान आमकां वाडयले आमगेलें पालन पोशण केलें. शाळेत गेले नंतर आमगेले टिचरान आमकां शिकयलें ताच्यान आमकां कसलें ज्ञान मेळ्ळें. कॉलेजाक गेले नंतर आमकां आनी जास्त शिक्षण मेळ्ळें आमगेले स्पेशलायझेशनाचें आनी आमगेलें ज्ञान वाडलें तातूंत आमगेली मित्र मंडळी आमगेली वाडली. त्या मित्र मंडळी बरोबर उरन
खूप आणि शिक्षा मेळ्ळे तशीच भायर गेले नंतर आम जॉब करचे लागले ना आमकां व्यवसाय आयले ते व्यवसायानंतर किती लोक आमगेल कॉन्टॅक्टात आयले तांगेल्याच्यान आमकां एक्सपिरियन्स मेळ्ळे आतां हांव डेंटिस्ट पेशंट ना जाल्यार मेगल हांव डेंटिस्ट म्हण ताजे उपयोग कसले पेशंट असं म्हण हांव डेंटिस्ट आसा न्ही पेशंटा बरोबर ट्रीटमेंट पेशंटाक ट्रीटमेंट केले नंतर पेशंटाक केन्ना संतुष्टी मेळटा ट्रीटमेंटचे तर पेशंट दुसरे पेशंट घेवन येतालो म्हाका ताच्यान मेगेल डेंटल जे प्रोफेशन आसा मेगेल जे डेंटल काम आसा ताजी गौरव जाता नाजाल्यार हो व्यक्ती ताणें कॉलेजा वचून डेंटल डिग्री घेतले पण काही काम केलें ना पेशंटा वयर तर डेंटिस्ट कसो काम तो जशी प्रभुपाद म्हणटा न्ही राजा म्हळ्यार राजा बरोबर तागेले सैनीक उरतायत मंत्री उरताचे ताची प्रजा आसा उठू तर तो राजा म्हणटात राजा म्हण उपयोग ना फक्त हांव राजा म्हण पण राजा नाल्यार प्रजा ना तुमगेले मंत्री ना तुमगेले राज्य ना तर राजा खंयचो हे की नाही पण राजा म्हणले की तागे प्रजा आसा तागेले राज्य आसा तागेले क्षेत्र आसा तागेले मंत्रीगण आसाची सिपाही आसाची अशी ओटू म्हण की तो राज जाता तर तशीच हांव डेंटिस्ट म्हण की मेगेल डेंटल पेशंट आसाची मेगेल काम लोकांनी स्विकारले म्हणटा तरी लोक येताची तर हांव किती कृतज्ञ जावं तांगेल प्रती कृतज्ञ म्हळ्यार ताचे अर्थ कसले कृत आणि ज्ञ मारी कोणें तुमगेल प्रती कसले कार्य केले असले तुमगेल खातीर तांचे ज्ञान उरका ताचे म्हणले ताचे अर्थ कृतज्ञ कृतज्ञ ताचे कृतज्ञाचे अर्थ ते कोणेंय कसले केल्ले उरतले तुमकां थोडे मदत बी केले उरतले तुमगेल्या जिवनात तरी ते तुमकां ज्ञान उरका तर तुम्ही कृतज्ञ आसाची अशी समजूचे हे कृतज्ञ जे शब्द आसा ते आमगेल पुरा जे कृष्ण भावनात ते पूर्ण प्रमाणे गुंतून आसा आमगेल जिवनात आम्ही सकाळी मंगल आरती करताचे मंगल आरती वेळार आम्ही पहिला गुरुस्तुती करताचे गुरुवंदन गुरु अष्टकम संसार दावा नलली लोका मग अशी सांगले की सकाळी उठली की आमकां गुरु स्मरण करका म्हण देवाल स्मरण करताचे नाव न आयल की आम्ही ते गुरुपूजा संसार दावा म्हणले की आम्ही कसं करताची गुरु स्मरण करताची गुरून जे आमगेल जीवनात तांगेले योगदान ताजे बद्दल आम्ही ज्ञान त्याचे स्मरण करताचे आम्ही तर सकाळी आम्ही जेन्ना गुरु अष्टक म्हणटाचे त्या टायमा आम्ही कसं करताची गुरु प्रती आम्ही कृतज्ञ आसात असे आम्ही व्यक्त करताचे आमगेल द्वारा ताजे नंतर नरसिंह आरती नरसिंह पूजा जेन्ना आम्ही करताची तर आम्ही नरसिंह देवाले उडगास करणं ते आमगेल रक्षण करताचे नरसिंह देव आमगेल आध्यात्मिक रक्षण करताचे आमगेल शारीरिक रक्षण करताचे ताजी स्मरण आम्ही करताचे आणि केन्ना ते गुरुपूजा नंतर आम्ही नरसिंह आरती करता आम्ही नरसिंह देवाक बी प्रार्थना करताचे आमगेल गुरुक तुम्ही रक्षण द्या कसं लागा गुरुक रक्षण दिले की आमगेल बी रक्षण जाता तर नरसिंह देवाक आम्ही केन्ना अशी स्मरण करताची तर आम्ही तांगेल प्रती आमगेले आणखी भावना वाढता आम्ही आणि खूप कृतज्ञ तांगेल प्रती जाताची त्या जाल्या नंतर आम्ही तुलसी पूजा करताची तुलसी पूजा कसं आम्ही तुलसी स्तुती करतात तुलसी देवीले वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवास कृष्ण भक्ती प्रतिदेवी सत्यवते नमो नमः आणि तांकां स्तुती करणं जे तुम्हारा शरण लोय तारवंच पूर्ण होय आम्ही तुलसी महाराणीकडनं आम्ही भक्ती अभिलाषा करताची भक्ती मागताची आणि तांकां स्तुती करणं आम्ही तांगेल शरण वताचे मग तांगेल स्मरण आम्ही सदां करताचे की तुमगेल महानता इतलें आसा
तुलसी महाराणी की तुमगेल शरण घेतल्यारी आमक बी तुमगेल म्हण की भक्ती मेळटले, आमकी एक सेवा करच्या एक संधी मेळटा. तर हे सेवा करची संधी जेव्हा मेळटा आमका, तेव्हा आमका आणि तुमगेल स्मरण करचे, भगवंताला स्मरण करचे एक संधी आमका मेळटा. आमगेल जी भावना आहे भगवंता प्रती आणखीन वाढता. नंतर आम्ही जप करताना आम्ही कसं करताची भगवंता स्मरण करताची, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हे भगवंताला नाव कमी आम्ही घेताची, त्यात आम्ही कृतज्ञपूर्वक आम्ही भगवंता स्मरण करताची की भगवंता ह्या तुम्ही म्हाका दिल ना जाल्यार हांव खंय उरतशिल्लो हांगा, हांव दुसरें कसं कार्य करतले जिवनात. म्हाका काही म्हागे लक्ष जीवनाचें लक्ष म्हाका कळनाशिल्लें. गुरून मार्गदर्शन दिलें म्हाका, काय तर म्हाका भगवंताल हे नाव घेवची म्हाका संधी मेळ्ळी आतां. अशी म्हणटात की गुरु कृष्ण प्रसादिलाई पाय भक्ती लता बीज, ब्रह्मांड ब्रह्मिता कोणे भाग्यवान जीव. तर हे भाग्यवान म्हाका ही स्थिती प्राप्त जाली हे तुमगेल कृपेन. आणि तुमगेल कृपेन गुरुदेव म्हाका हे हरिनाम जप करची म्हाका हे संधी मेळ्ळ्या. तर केन्ना मी ते विचार करताच पळय त्या टायमार आमी हरिनामा प्रती जे आहे आम्ही कृतज्ञ जाताय. आणि त्या भावनेन जेन्ना आमी जप करताची तेन्ना आमगेल ती भावना तीव्र जाता. कृतज्ञ ना जाल्यार आमी अशीची कॅज्युअल म्हळ्यार अशी लूजली आमी जप करतले. जस की कोणें तुमकां कसले बहुमूल्य वस्तू दिल्ली उरतले आनी तुमगेल ताची मोल गूत ना, तर तुम्ही कसं करतले ताका सहज प्रमाण तुम्ही घेतले. कळ्ळें, केन्ना केन्ना ना बी जातले ते तुमगेल्या हातान. तशीची आमी अशी हे हाजी मूल्य कसं आसत ते आमकां कळना जाल्यार ते सहज प्रमाण आमी घेतले. पण केन्ना गूत आसाय 14 भुवन नाही माझे, भक्तिनाथ ठाकूर सांगतात की हे हरिनाम आसाय 14 लोकां भितर आणि खंयचे बी इतली मौल्यवान वस्तू ना जे हे हरिनाम आसा. तर ते जे भावना तुम्ही त्यांनी घेताची त्यांनी बी खूप कृतज्ञ जातले. कोणा प्रती कृतज्ञ जातले की गुरु प्रती कृतज्ञ जातले, तुम्ही भक्तां प्रती कृतज्ञ जातले की भक्त तुमगेल बरोबर येवन प्रोत्साहित करताची, प्रेरणा दिताची, तुमकां सेवा करची संधी दितात तुमकां, होय की नाही. तर ताजे खातीर आमी तेन्ना स्वाभाविक प्रमाणे आमी जे हरिनामा प्रती आमी कृतज्ञ जाताचे. ताजे नंतर परत आमी गुरु पूजा करताची, ते गुरु पूजात परत आमी कृतज्ञ व्यक्त करताची गुरू प्रती. नंतर आमी भागवतम क्लास ऐकताना त्या भागवतामध्ये तर कसं बरयल्या ते एक व्यासासनावर बसिले भक्तांकडनं आम्ही ऐकताचे. आणि त्या जे मी ऐकताची भगवंतांचे भागवत, भगवंताले कसले लीला, भगवंताले गुण, भगवंताले भक्तां तागेल जे कार्य जे केन्ना तुम्ही ऐकताची तेन्ना आमकां तांगेल प्रती श्रद्धा वाढता, तांगेल प्रती प्रेम वाढता. आमकां हे केन्ना जाता केन्ना आमी श्रवण करताची एका वक्तांकडनं जो व्यासासनावर बसून आमकां प्रवचन दिता. तर तांगेल प्रती आमकां कृतज्ञ जाता आमी की तांगेल कडच्यान म्हाका आयकन ना जाल्यार म्हाका कळनाशिल्लें, म्हाका ज्ञान मेळनाशिल्लें हाचे बद्दल. गुरु जे सांगता ते सांगिल्लें ना जाल्यार म्हाका कशें कळटाशिल्लें कसं करचें आनी कसं करचें ना म्हणून. तर हे ओट्टू जे मॉर्निंग प्रोग्राम आसा न्ही हे कृतज्ञचे प्रोग्राम आहे आमगेले. फक्त आमी विसरून गेले, गूत ना आमी अशी सहज प्रमाण घेतात केन्ना केन्ना. पण ह्या कृतज्ञ भावनान आमी स्वीकार केल्यार ताचो फायदो आमकां जाता, आमकां जाता. हांव एक उदाहरण दिता, साधारण उदाहरण की समजा म्हाका कोणें आपयलें घरांत तांगेल घरा जेवच्याक, आणि जेवणा बसले नंतर खाल्ले नंतर तांगे स्तुती केली समज, हा खूप बरें जालें जेवण, हा खूप बरें जालें. ते खूप बरें जालें जेवण म्हणलें की कळें जाता
स्वाभाविकप्रमाणे घरची जी आसा स्त्री ती कसं म्हणटली तुमकां आनी वाडू वे हा ते स्वाभाविकपणे तुमगेर प्लेटर आनी वाडतलीच स्वाभाविकप्रमाणे ते आनी घ्या घ्या थोडे घ्या आवडले घ्या घ्या अशें गुलाबजामुन आवडला जाल्यार आणखी 2-3 गुलाबजामुन आनी तुमगेर प्लेटार पडतले इडली आवडल्यार इडली आनी 2-3 प्लेटार इडली पडतले अशी कसं लाग तुमगेल ते वाक्यान तुम्ही तांकां पसंद केले है की नाही खूप बरे जाल्ले गुलाबजामुन रांदप बरे जाले तुमगेले बरे केले रांदप अशें म्हळ्यार काय जाता ते दुसऱ्या व्यक्तील हृदय प्रसन्न जाता आणि ते प्रसन्न जालें की काय जाता तुमकां बी आनी जास्त मेळटा तातूंत आनी जास्त तुमकां खावच्याक मेळटा हे साधारण उदाहरण आहे तशीच ताची विपरीत उदाहरण म्हळ्यार समजा तुम्ही जेवच्या आयले वाडले आणि तुम्ही तांगेल समोर सांगले हे बरें जालें ना तुमगेले इतली काय बरें केलें ना तुम्ही अशी म्हळ्यार कितें जातले तुम्ही तांकां दुखी करताचे है की नाही एक तर दुखी करताचे दुसरे मग तुम्ही परत वाडची बी ना कसं लाग तांकां भंय दिसतलो की आनी कसं वाडल्यार आनी कसं म्हणल्यार बी ताणें आनी ताका आवडना जाल्यार अशें कना वय की नाही तशीच हे प्रिन्सिपल हे मुद्दा म्हळ्यार हे की आम्ही केन्ना लोकां प्रती कृतज्ञ जाता पळय तेन्ना काय जाता ते बी खुश जाता की म्हाका याद केले हांव मुरलीधर चरण प्रभू घरा आयलो आणि नंतर 4 वर्सांनंतर ताका परत भेटलो समजा तांकां आणि पुरा याद केले की तुम्ही कशी म्हाका तुम्ही कशी म्हाका स्वागत केल्ले कसं कसं जेवणाक दिल्ले म्हाका पुरा याद आसा अशी उडगास केल्यार कितले खुश जाताले की नाही आणि परत या म्हणटात घरा आहे की नाही तशीच आम्ही जेव्हा कृतज्ञ जाताची जे कोणी आमकां मदत केली आतापर्यंत ह्या आमगेल ह्या प्रवासात जीवनाच्या प्रवासात आमगेल तांगेल बरोबर जमना बी उरतले पण एखादे एक वस्तू ताणें कसं आमगेल कितें केल्या ताची आमकां याद दवरल्यार ताची श्रेय आमकां मेळटा कृष्ण त्या पळयताची तुम्ही कितली कृतज्ञ आसा कृष्ण स्वता कृतज्ञ उरताचे आम्ही थोडेशे कार्य केल्यार कृष्ण खूप अशी तांकां दिसता की अरे तुम्ही खूप मेळ्ळे दीस केले अशी भगवंत अशी स्वीकार करताची भगवंत हे विसरनाची धाकली कसं कार्य केले बी विसरनाची पुतनान फक्त एक विष दिवची इच्छा आशिल्ली तेगेले पण ते दूध पिवची म्हण ती इच्छा केल्ली त्या इच्छेन ती आयिल्ली हांगा आणि ते कृष्णाक घेऊन गेल्ली पण ती इच्छा तिगेल आशिल्ली ते दूध दिवचे कृष्णान कसं केले विष कृष्णान तेगेले ते पूर्ण जीव कान घेतले तिगेल शरीरातून पण तिका हांगा गोलोकात तिका एक भ्रात्री म्हळ्यार एक आवयल एक जाग दिलो कसले गरज आशिल्ले पण कृष्ण अशी न्ही कृष्ण एक धाकली कसले कोणे केले असले ते याद दवरताचे भगवंत सुदामान फक्त फोव दिलो खावच्याक पण ताजी कितली बरे भरपाई केली तांणी हे तर अशी शास्त्रात उदाहरण आसाची पण आमकां एक विश्वास उरका प्रभुपाद म्हणटाच की कृष्णा लव्स यू व्हेरी मच अँड कृष्णा इज व्हेरी ग्रेटफूल फॉर यू फॉर वॉट एवर यू डू कसले केल्यार कृष्ण प्रसन्न जाता तुमकां त्या खातीर स्पेशल म्हयने उरताचे कार्तीक म्हयनो हो बी मार्गशीर्ष म्हयनो तातूंत थोडे कसले कार्य केल्यार बी कृष्ण खूब प्रसन्न जाताचे अशी तशीच भक्त बी आसाची शुद्ध भक्त आसाची ते बी कसले कोणे कार्य केले ताजी प्रती खूप कृतज्ञ उरताची प्रभुपादाले उदाहरण घ्या तुम्ही प्रभुपादाक कोणे कितली कसल सेवा केल्यो तांगेल प्रती कृतज्ञ आशिल्ले प्रभुपाद खूप कृतज्ञ आशिल्ले कसले केले उरतले तांणी पण प्रभुपाद प्रत्येक वेळेस सांगतले नाही ताणी हे सेवा केल्ले ताणी ते केल्ले हे केल्ले अशें करून मायापुरात षडगोस हे अष्टसखी जावप आशिल्लो प्रभुपादाक आनी प्रभुपादा कडेन पयशे नाशिल्ले दुड्ड नाशिल्लो तर एक कलकत्ता बाबून एक बेंगॉल कलकत्तात एक व्हड श्रीमंत बिझनेसमॅन ताका केन्ना कळ्ळें न्ही तर ताणें ताबडतोब अरेंज केलें
प्रभुपादा खातीर पळय दुड्डो. पण तो पान खातलो व्यक्ती आशिल्लो आनी हुक्का पान बिडी म्हाका खुद्द पण पान खातलो मनीस तो. तर प्रभुपाद अशें सांगलें की ताणें म्हाका मदत केली कितली, म्हाका जावप आशिल्लें ताणें मदत केलें, तर कृष्णा विल बी डेफिनेटली प्लीज्ड विथ हिम. आनी वाय विल नॉट कृष्णा बी प्लीज्ड? आमगेल संकुचित आमगेल बुद्धी उरता. आमी अशी हो व्यक्ती अशा तो व्यक्ती तशें आसा, आमी ताबडतोब ते डिसिशन घेताची की ह्या व्यक्तीन अशें केलें त्या व्यक्तीन अशें केलें म्हणून. पण जे शुद्ध भक्त आसाची ते अशी विचार करनाचे. ते दरवेळी हे पळयतात की ताण म्हाका कसं केलें पळय ताजे प्रती म्हाका कृतज्ञ उरका अशें म्हणून ते भावनेन तांणी उरताची. कसलें कार्य केलें, धाकली उरू की व्हड उरू. प्रभू रामचंद्रान बी है की नाही, त्या स्पायडरान बी सेवा केली आणि हनुमानान बी सेवा केली, दोन्ही स्वीकारले. तर आमगेल जीवनात बी आमकां कोणें बी कसलें केल्लें उरतलें, जे काय कार्य आमगेल खातीर केल्लें उरलें तांगेल प्रती आमकां कृतज्ञ उरका. तांगेल प्रती आमकां दर क्षणी तांगेल प्रती कृतज्ञ उरका अशें सांगतात. आमगेल आवय बाप्पा अन्न प्रती आमकां कृतज्ञ उरका. जे काय आमगेल जे वातावरण आसा आजूबाजूचे ताजे प्रती आमकां कृतज्ञ उरका. आणि सगळ्यां बद्दल आमकां बरेच विचार करता. त्या दृश्टीन जेव्हा आमी करताची अशें आमगेलें जीवन जगताची तेन्ना आमी खरोखरच भक्त अशी समजूंक हरकत ना. नाजाल्यार आमगेली डुप्लिसिटस मेंटॅलिटी म्हणजे काय जाल्यार आमी एक विचार करताचे आनी आमी करतात दुसरे. आमी कृतज्ञ कोणा प्रती ना जाल्यार आनी जप करतात ताजे फायदो कसलो. एक कडेन आमी जप करतात दुसरे प्रती आमी कोणा प्रती कृतज्ञ नाची. कोणें आमकां कसलें केलें ताजी स्मरण करनासतना ताजी तिरस्कार केले, तागेले बद्दल वायट उलयले आमी, तर भगवंताक कसले आवडतले, कशें आवडतले. तर भक्त म्हणजे कोण, हू इज नॉट डुप्लिसिटस. तागेल भावना अशी आसा की तो खंयची स्थितीच आसा जाल्यार ही ऑलवेज सेज थँक यू, धन्यवाद. ब्रह्मा जे 10व्या स्कंदात आमकां ते गुड आसा हा एकदम प्रसिद्ध श्लोक, ततेन अकंपम सुशमीक्षमानो भुजान्मयेत्वाम कृतं विभागम मृदवाग पूर्वी विदधा नमस्ते जीवेतिर मुक्ति पदेश धायबक. तते अनुकंप सुशमीक्षमानो म्हणजे एक भक्ताल जीवनात, एक व्यक्ती जीवनात कसले बी त्रास आयले असल्यार तो अशी विचार करता की म्हाका आनीक जास्ती त्रास जावचे आशिल्ले म्हागेल्या जीवनात, पण तुमगेल कृपेन भगवंत म्हाका फक्त थोडेशे त्रास जाले, म्हागेले त्रास एकदम कमी जाले, हे तुमगेल कृपा. आणि ताजे कारण हांव पूर्ण रितवाग वीर विदधा नमस्ते. म्हागेल मनान, म्हागेल काया, म्हागेल वाचा हे हाची प्रती हाचे द्वारा जे आहे हांव तुमकां पूर्ण प्रमाणे हांव तुमगेले शरण येता आनी पूर्ण प्रमाणे तुमगेले आभारी आसा. अशी जो व्यक्ती जो आहे भगवंत म्हणटा की तो जो व्यक्ती जीवेतील मुक्ती पदेस धायबक, तो व्यक्ती जो आहे तो भगवंत धाम वच्च लायकी आसा. म्हळ्यार कितली महत्वपूर्ण विषय हो की आम्ही प्रत्येक क्षण कोणे कोणे कसले कसले आम केल्ले कार्य, बरे कार्य, वायट कार्य भी कोणे प्रती आम्हारे केले आमकां तांगेल प्रती बी आमकां कृतज्ञ उरता. कसो तांगे कडच्यान आमकां ते बी शिक्षा मेळटा की कशें आमी वायट करचें म्हणून दुसऱ्याले, देखीन दोन्ही कडच्यान आमकां शिक्षा मेळटा. आनी अशी बी सांगल्या की कृतज्ञ अशी आसा हे गुण की तुमगेले कसलेय जी प्रॉब्लेम समस्या पयलींच जन्माच बी आसल्या न्ही ते बी पुरा नश्ट जाता तातूंत.
आम्ही इथे श्राद्ध करताची. श्राद्ध म्हणजे कसले? श्राद्ध म्हणजे श्रद्धापूर्वक आमगेल जे लोक आमगेल जे पूर्वज लोक असाचे तांगेल स्मरण करचे ताका श्राद्ध म्हणतात. तर श्राद्धाचे अर्थ कसले की त्या तिथीत त्या दिवस त्या व्यक्तीप्रती व्यक्तीला स्मरण करचे आणि त्यांनी आमगेल जीवनात कसं कसं केल्या पळय ताजे बद्दल स्मरण करणं ताका आभार जेव आभारी धन्यवाद दिवचे की तुम्ही महिला इतले सारे केले तुम्ही इतले केलं जाल्यार म्हाका ह्या स्थितीत ह्या पावचे शक्य नाशिल्ले केन्ना मी अशी विचार करताच पळय ताका श्राद्ध म्हणटात. काय श्राद्ध म्हळ्यार एक 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 नियम ते नियम म्हळ्यार इट्स नॉट रूल इट्स अ नॅचरल थिंग हे स्वाभाविक रुपेन आमच्या जीवनात आमकां उतरूंक आमी कोणें सांगका अशी गरज पडचे ना स्वाभाविक रुपेत आमी करता. कसं जाल्यार केन्ना आमी अशी स्मरण करताच पळय आमगेले कसले बी कर्म काय कसले वायट कसले आमकां जावचे आशिल्ले ते बी ताजे बी निवारण जाता अशी शास्त्रात सांगल्या. कारण काय झालंय की आम्ही स्मरण करतो जसे आम्ही सांगितलं तुमका की आम्ही एक उदाहरण दिले की मुरलीधर चरण प्रभू घरात गेल्या रे तांगेल स्मरण केल्या रे कशी तांकां आनंद जाता तशीच आम्ही तांगेल स्मरण केल्या रे आनंदांनी तांकां बी आनंद जाता आणि तांकां आनंद जालो की आमकां तांगेल ते दोष लागना आमकां लागल्यार बी ते खूप कमी जाता. आणि त्याची आम्ही नाही ते केलं ना जाल्यार ताची दोष वाढता असे असते. आणि अशें सांगल्या की तुम्ही जे आमगेल जे व्हड लोक आसाचे पळय तांगेल प्रती आमी केन्ना प्रेम स्नेह आणि बरेच भावनेन आमी तांगेलशी केम वागताची तेन्ना आमकां तांगेल आशिर्वाद मेळटा आणि त्या आशिर्वादानं जे आमगेले जे कृपा आसा न्ही पुरा भगवत कृपा म्हणा कसले बी हे भौतीक जगात आमकां कसले कार्य करता कृपा मेळची उरता न्ही ते फूल फोर्सात मेळटा. जशी करंट आणि रेजिस्टन्स म्हणटात पळय एक वायरात रेजिस्टन्स जास्ती असल्यार ते करंट इतली वेगान चड जाता तातूंत वायरच्यान ताका खूप अडचणी मेळटा त्या वायरांत वचच्या करंटाक. पण रेजिस्टन्स कमी असल्यार करंट फूल फोर्सात वता त्या वायरच्या ताका लेस रेजिस्टन्स म्हणटा लेस रेजिस्टन्स मोर करंट फ्लोईंग. तशीच कृतज्ञ म्हळ्यार कसं हे लायक इट्स लायक अ लेस रेजिस्टन्स रेजिस्टन्स कमी जाता. रेजिस्टन्स कमी जालें की जे करंट आसा कृपाच करंट ते कृपाच करंट फूल फोर्सात येता. ताजे खातीर आमी केन्ना कोणाले आशिर्वाद घेतले सांगिल्ले प्रमाणे आमी केन्ना चलतात पळय तांगेले मार्गार तेन्ना आमकां तांगेले कृपा मेळटा असीम कृपा मेळटा अहैतुकी कृपा मेळटा. त्या अहैतुकी कृपा मेळ्ळी की आमकां कसल शक्य ना पळय ह्या जगात करचे ते शक्य जाता. 8व्या स्कंदात आमी पळयतात पळय बली महाराज कोण तो दानवाल राजा पण त्यांनी शुक्राचार्याला इतली बरी सेवा केली ताती शुक्राचार्यान भृगु मुनीले आशीर्वाद तांकां मेळ्ळे आणि त्या आशीर्वादानं त्या बलारी तांणी त्या इंद्रदेवाक बी पराभव करच्याक तांगेल्या हातूंत क्षमता जाली इतली क्षमता आयली. इंद्रदेवाक बी पराभव केला त्यांनी इंद्रदेवाक धांवका पडलं तेंच्यान तांगेले गुरूक विचारलें बृहस्पती की अशी कशी तो इतली कशी शक्तिशाली जालो तर बृहस्पती म्हणलें की बली महाराजानं शुक्राचार्य इतली बरी सेवा केली ताची शक्ती तांकां मेळ्ळ्या ते ब्राह्मण लोक शक्ती तांकां आयल्या आणि त्या शक्तीन तुम पराभव करतात तुम काही उपयोग ना तुमकां आतां तांगेलो युद्ध करना काही हातूंत भायर सरात तुम्ही धावा हांगच्यान वचा निपून बसा खंय तरी अशी बृहस्पतीन इंद्रदेवाक सांगलें. तर बली महाराजान ते शुक्राचार्य बला वयर तांगेल्या आशिर्वादाच्या बला वयर तांणी ते कार्य केले
आणि आता भौतिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य तुम्ही विचार करा की जेन तुम्ही गुरु प्रति कृतज्ञ उरतले, आमगेल हॉड लोकाल वय कृतज्ञ जमे उरताची त्या टायमारी तांगेल ती कृपा जे अहेतुकी कृपा इतली मेळटा की कसं शक्य अशक्य वस्तू बी शक्य जाता. इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल. केन्ना केन्ना आम्ही बी केन्ना केन्ना आश्चर्यचकित जाताचे, अरे अशें कशें जालें, हे मागूच नाशिल्लें अशें जातलें म्हणून, पण जालें. ते कसले खातीर जालें, ते कृपेन जालें. कसं का आम्ही केन्ना ते प्रसन्न करचे आम्ही इच्छा करताचे पळय, आनी केन्ना आमी पूर्ण प्रमाणे कृतज्ञ उरताची त्या टायमार हे जे घडता आमच्या जिवनात ते आश्चर्यचकित जावची अशी वस्तू आमच्या जीवनात घडता. आणि आमकां दिसता केन्ना केन्ना आमगेल अहंकारा कारण की आमी केलें म्हणून, आय डीड दीस, आय डीड दॅट अशें करून मेगलाच्यान जालें. केन्ना केन्ना अशी विचार करता तर घमंडी जाता, वी बिकम एरोगेंट, उद्धट म्हणटात तें उद्धट, आमी उद्धट जाताचे अशें. तर हे स्मरण करचें खूब म्हत्व आसा आमच्या जिवनात. आणि श्रीमद भागवतम आता प्रत्येक प्रत्येक जे स्टोरी कथा आसा तातूंत हे कृतज्ञाचे विशय येतलेची जे महान भक्त लोक आसाची तांगेल प्रार्थना आमी प्रार्थना आमी ऐकल्यारी, तांगेल जे कार्य आमी पळयल्यारी तातूंत आमी एक गोष्ट आमकां तातूंत लक्षात येता की हे लोक कितली कृतज्ञ आशिल्ले. परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी सांगताची की मेघलाजन न्ही ते, मेघल पूर्वज आसाचे न्ही, मेघल जो बापूस बापू म्हळ्यार आजोबा, ते लोक कितले मोड भक्त आशिल्ले कृष्णाले, ताजे तरी म्हाका हे भाग्य आसा मेगेले की तुमी येवन म्हाका हे भागवत प्रवचन दितात म्हणून. तर परीक्षा महाराज हे विचार करनाचे की मेगेल शुद्धीकरणा, मेगेल शुद्ध ताजे कारण तुम्ही आयले अशी विचार करना. ते विचार करताची तांगेल स्मरण करतात तांगेल बाप्पाले, तांगेल आजोबाले, तांगेल पणजो त्याची तांगेल आजोबाले अशी विचार करणं सांगतात की तांगेल कृपेन म्हाका तुमगेल मेळ्ळें, तुमगेल संग मेळ्ळें अशी परीक्षित महाराज विचार करताची. तशीच बली महाराज म्हणा, प्रल्हाद महाराज म्हणा, प्रल्हाद महाराज बी अशी केन्ना अशी विचार केला ना की अरे पळय हांव कितले मोड भक्त आसा. न्ही, प्रल्हाद महाराज बी हे विचार करता ते तांगेल बाप्पाल प्रती बी कृतज्ञ आशिल्ले. ते कार्य जे करता तांगेल प्रती ते समत नाशिल्ले ते, पण बाप्पाल प्रती प्रेम आशिल्लें, तांगेल मना प्रती प्रेम आशिल्लें. नरसिंह विचारलें तूं कसं माग, हांव बिझनेसमॅन ना बाबा, हांव कसले अशें मागतलो तुमकां, पण तुमगेली इच्छा आसल्यार तुमकां दिवचें आसल्यार एक कार्य करा की म्हळ्यार अन्न आसा ताणें कितली त्रास दिले तुमकां तांकां माफ करा, जाल्यार अन्न तो अशें म्हण. आणि प्रल्हाद महाराज म्हणजे तांगेल भावना पळया. ध्रुव महाराज हे होडोड जे भक्त लोक तांगेले हातूंत ते कृतज्ञ भावना आशिल्ले. आणि कृतज्ञ भावना आसल्या ताचे कारण काय केलें, तांणी भगवंताक आकर्षित केले. भगवंताल जे तांगेले ते प्रेम आकर्षित केले ह्या लोकांना. केन्ना कोणी कंप्लेंट केली ना. बली महाराजान कंप्लेंट केली ना, अरे हांव तो कितले दिले, काय केलें ना तूं, इतली बी तूं 3 स्टेप मागले मेघाचे 3, पण हांव दिले तर मग तूं पुरो सृश्टी तुवें घेतले, मेघांच्यान पुरा तुवें ओन घेतले, म्हाका काही दवरलें ना, काय ना. अंबरीश महाराजान बी, अंबरीश महाराजाक दुर्वास मुनी श्राप दिलो, पण अंबरीश महाराजान काय केलें ना, म्हळ्यार हांव कसं केलें, हांव फक्त एक मात्र गोड घेतले उदक आनी तूं अशें म्हाका श्राप दिले अशी अंबरीश महाराजान सांगिल्लें ना तांकां.
दुर्वास मुनिक फक्त एक गोट मात्र उदा घेतलं त्यांनी कसं का पारण समय येईल म्हण पारणच्या वेळ आणि ते पारण त्या वेळात तुम्ही ते फास्ट ब्रेक केला जाल्यार त्याची फळ मेळना म्हणून पण दुर्वास मुनीन तांकां मारून उडोवचें एक राक्षस तयार केलो पण फायदो केलो ताई ना परिणाम अशें जालो की सुदर्शन चक्र तांकां मागशी केले 1 वर्स पर्यंत भ्रमण करती गेलो हांगा परत आयलो अंबरीश महाराजा कडेन अंबरीश महाराज सांगले की हा बरें जालें तू धांवले हांगा मेघलकार हांव तू म्हाका त्रास दिवचे येईल पळय तुगेलें कशें जालें फायदो तुगेलें कशें जालें पळय प्रॉब्लेम अशें म्हणना अंबरीश महाराज आयल की परत तागेले मुखार येवन सांगलें की मेघलाचे कितले त्रास जाले आणि तांणी बी जेवले ना आयल नंतर दुर्वास मुनी पयलीं तांकां खावयल्या नंतर ते जेवले आणि दुसरी म्हणजे ही वॉज ग्रेटफुल की तुम्ही आयले मेघल घरा प्लीज येऊन प्रसाद घ्या तुम्ही मग दिस इज अ क्वालिटी हे गुण हे भक्तात आसा कसं लागा स्वाभाविक भक्त कसं करता भक्त जे काय तागेल्या जीवनात चलतात ताचे बद्दल पूर्ण ज्ञान दवरता उडगास दवरता स्मरण दवरता आणि आम्ही कोणाक दिल ना जाल्यार आम मेळची बी ना न्ही वॉट गोज कम्स बॅक ऑल्सो की नाही आम्ही केन्ना दुसऱ्या बद्दल बरे विचार करताची दुसऱ्या जे त्यांनी केले ताचे बद्दल आमी स्मरण करताची तर लॉ ऑफ नेचर बी अशें आसता प्रकृती नियम बी अशें आसा की तुमकां बी त्याची प्रमाणे तुमकां मेळटा वॉट गोज कम्स अराउंड कम्स बॅक अशें आसा आमी बरे विचार केला आमकां अशे लोक आकर्षित करतले की जे लोक बी बरे आसाचे आमगे संग त्या लोकां बरोबर जाता आमी दुसऱ्याक बरे पळयल्यार आमकां तांगेले बरे गुण आमकां दिसचे येतले तांगेले वागणूक अशी उरतली की ते बरे वागणूकच आमकां दिसता प्रदर्शीत जाता अशी अशेंच की वी कॅन गिव ओनली इफ समवन इज विलिंग टू एक्सेप्ट ऑल्सो की आमी स्वीकार केल्ले आमी स्वीकार करताचे कोणें सो दिवच्याक बी वी आर व्हेरी हॅपी टू गिव हे दोन्ही गोष्टी हे समजची गरज आसा आणि ह्या पॉइंट म्हाका तुमगे समोर मांडचे आशिल्ले ग्रॅटिट्यूड इज अ वे ऑफ लायफ यू नो इट्स नॉट दॅट की हे क्वालिटी तुमकां ग्रहण करता म्हळ्यार हे अशें आमगेलें जीवन जगता आमी की कृतज्ञ स्वाभाविक रूपे आमगेल्या जीवनात येवं स्वाभाविक रूपे आमगेल्या जीवनात थँक्यू म्हणजे नॅचरल येवं नॅचरल थँक्यू व्हेरी मच इट्स नॉट लिप सर्विस की हा मणकावन म्हणल्यार थँक्यू अशें न्ही रियली थँक्यू आमी रिक्षात गेले की आम घरा कडेन सोडल्या नंतर आमी पयशे बी दिताचे पयशे दिता थँक्यू म्हणका की थँक्यू कशाला थँक्यू जाल्यार तुमी म्हाका थंयच्यान हांगा पण सोडून हाडले म्हण तरी हांव तुमकां आभारी आसा कोणें तुमकां कसलें कार्य करून तुमकां कसलें हाण दिलें कसलें कार्य केलें कसलें तुमगेले जीवनात कसले घटना घडली तुमगेले आनी कोणें केलें ते याद येता पण साधारण गोष्टी बी आमगेले दैनंदिन जीवनात बी साधारण गोष्टी बी कोणें केल्यो आसले बी तांगेले प्रती बी आमकां थँक्यू म्हणका मनात तरी थँक्यू म्हणका जेन्ना आमी अशी जी भावना आमगेल्या जीवनात आमगेले जे दैनंदिन कार्यात आमी स्विकारतले आणि ह्या भावनेन आमी केन्ना आमी आमगेलें जीवन जगताच पळय तेन्ना आमी जे भगवंता कृपा आकर्षित करताची भगवंताक आनी कसलो नाका न्ही भगवंत इतलेची अपेक्षा करता आमगेले की तुमी स्वीकार करा हांव कसले दिल्ले आणि स्वीकार करून हे दुसऱ्याक दिया तुम्ही कसले तुमकां दिल्या पळय त्याची दुसऱ्याक दिया आणि केन्ना आमी ह्या प्रमाणे आमी वागताची आमच्या जीवनात तेन्ना आमकां बी लोक मेळटाची तसलेची आणि आमकां आमगेलें जीवन बी एकदम स्वाभाविक रूपात एकदम सरळ जाता जास्ती कॉम्प्लिकेट जायना एकदम सरळ जाता अशें आसा तर हे म्हाका तुमगेलें सांगचें आशिल्लें तुमकां
हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. धन्यवाद प्रणाम प्रभूजी. ग्रेस मुरलीधर प्रभू की. कोणाकही कसले प्रश्न असं म्हणजे चॅट बॉक्स सगळ्याला येतात ना म्हणजे डायरेक्ट निमको येतात. अनेक सांगची म्हणशील तुमका की भगवंत म्हणताय ना चतुर्विधा भजनते माम अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासो ज्ञानेश भरता शर्भ. हे 4 लोक मेळगण येताची आणि आय एम व्हेरी ग्रेटफुल टू देम. भगवंत कृष्ण स्वतः म्हणतात की हांव तांगेल प्रती खूप कृतज्ञ आसा कारण हे मेळगण आयल्या. ते मेळगण आयनाच्या आय वुड नॉट बी एबल टू गिव्ह समथिंग. जसे दानशूर म्हणटा पळय चॅरिटेबल. पण दानशूर कोणाक म्हणटाचे? कोणे दान दिलं असलं रे. आणि कोणाक दान दिलं असलं रे? कोण मागता भीक मागतला का? भीक मागतलं न्हू जाल्यार दानशूर कशें जावं कडेन? की तागेले जे गुण असतात दान दिवचे गुण कशी व्यक्ती येतले? एखादा गरीब मनीस आयल ना जाल्यार एका कडेन मागच्याक भीक मागच्याक तो तो भिक्षा कशी दितलो ताका? तो भिक्षा दिवची तागेल क्षमता आसा आणि भिक्षा दिवच्या खातीर कोण तरी भिक्षुक आसा भिक्षा घेवच्या खातीर खातीर ताका भिक्षा दिवच्या जातात न्हय. Sometimes केन्ना charity you are charitable only when somebody is ready to accept the charity. तर आम्ही केन्ना कोणाक दान दिताची कोणाक सेवा करताची आमकां तांगेल प्रती बी कृतज्ञ उरता. कसं लाग तांणी स्वीकारताच म्हणून आम्ही सेवा करच्या शकतात न्ही. तांणी दान स्वीकारता म्हणून आमी दान दिवच्या शकताचे आमी होय की नाही. दान दिवच्या कोण ना जाल्यार आमकां दान कशी जातले अशें. तशें तुमी आयकताचे म्हण त्या खातीर हांव प्रवचन दिता. दॅट्स व्हाय आय हॅव टू बी ग्रेटफुल टू यू. तुम्ही प्रवचन आयकना जाल्यार हांव कोणा कडेन उलयता आशिल्लें. तुम्ही आयकताचे म्हणून म्हाका उलोवची प्रेरणा मेळटा. सो आय हॅव टू बी थँकफुल टू यू. म्हाका तुमगे प्रती कृतज्ञ उरता. कसं लागा म्हाका तुम्ही एक संधी दिले उलोवच्याक. So I'm very grateful to all of you for allowing me to serve you, allowing me to speak. म्हाका एक उलोवची एक संधी दिले म्हणून ताजे खातीर तुमगे प्रती आभारी आसा. तुमगे प्रती कृतज्ञ व्यक्त करता. हरे कृष्ण.